आयतारा चिखले पंचायतीच्या ग्रामसभेत बोवाळ जालो। विमानतळ आवाठांत 20 किलोमीटर रेडियसांत येवपी बांदकामाक आतां नौदलाची परवानगी लागपाचो आदेश आयिल्लो आसा आनी हाकाच विरोध करपाक ग्रामसभेत थळाव्यांनी बोवाळ केलो। RDX गोवा खातीर चिखलेच्यान प्रसाद नायक। गरीब आम्ही मिडल क्लास, कारण आम्ही रोजी करून सदा कमवचे सदा खावपाचे, पण आम्ही इतकी घेतले म्हण आता आमकां काय नुकसान जावपाचें। आता गोवा गव्हर्मेंटाने आमकां सपोर्ट करून घेवन आमचे कितें ते फैसला करपाचे, पण आमकां काय नुकसान करपाचें। एक 10 दीस पयलीं हायकोर्टान कितें तरी ऑर्डर काडला दॅट एक सनद सुद्दां घेवपा जाय जाल्यार 20 किलोमीटर रेडियसान नेवीची परमिशन जाय। आता हे ऑर्डर मिन्स लोक हे जाल्ले आहा, मिन्स कितें एक बारीक घर बांदपा जाय जाल्यार नेवीची परमिशन जाय, मिन्स NOC। सो आनी नेवी आमकां एक नॉर्मल सिविलिंग एंटरटेन करना, ते कितें म्हणटा पंचायतीक बरया और म्युनिसिपालिटीक बरया, थ्रू दॅम इट इज डायवर्टेड द लेटर। 6 म्हयने 2 वर्सां काडटा ते आनी परमिशन दिना। सो आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता की कितें तरी नेवी वांगडा बसून हे करून आयदर कलर कोड प्लॅन नेवीक दिवपा लाया तुमी, और एक सिंगल विंडो खंय तरी आमकां भायर NOC दिवपा विदीन 15 days और विदीन अ मंथ आमकां NOC गावपा जाय। वी आर नॉट अगेन्स्ट नेवी, ओन्ली नेवी कितें आमकां एंटरटेनूच करना। एअरपोर्ट चिकालीम पंचायतीन पडटा, सो लोकांनी येवन आज ग्रामसभान इश्यू काडलो ताजो आनी आमी रेजोल्युशन घेतला की कितें तरी सोल्युशन गव्हर्मेंटान आनी नेवीन बसून काडपाचें, बिकॉज चिकालीम पंचायत इज द मोस्ट सफरर, मीन आमी चड सफर जाता, कारण आमी फनल झोनान आहा आनी लागीं आसा एअरपोर्टाचे, सो कायदो आमकां चड लागता। सो वी रिक्वेस्ट नेवी और वी रिक्वेस्ट आवर गव्हर्मेंट टू टेक सम इमिडिएट स्टेप, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर सफरींग फॉर दीस। आयज मेन हांगासर आयले कित्याक आमी आमचे हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट केलेले लँड घेवपाक। आयज म्हाका 38 years हांव ओल्ड जाला। ताचो ग्राम करून आमी जे पयशांचे कश्टाचे पयशे घातले, आमी एक जागो विकतो घेतला अरावंड द दापोलीम एअरपोर्ट एरिया। आनी आयज नेवीन कितें तरी काडला की ते फनल झोनान आसा आनी तुमी थंयसर कांयच डेवलप करपाक शकना म्हणून। आतां आमी जो आमचो हार्ड अर्न मनी आहा तो आमी इन्वेस्ट केला, आमी कितें करपाचें हेजे फुडें। हांव मागता आमचे लोकल MLAs जावं ग्रामसभाचे मेंबर्स आसा जावं पंचायती हांगासर आमी ग्रामसभा आमी तो रेजोल्युशन घेतला की तेंच्यांनी कितें तरी हो मॅटर सारको सिरियसली घेवन आमकां सपोर्ट करपाचो आनी हाचेर कितें तरी एक एमिकेबल सोल्युशन काडपाचें, जेणे करून आमकां हेचो इफेक्ट जावचो न्ही आनी आमी लॉस जावचे न्ही। इवन आमी खंय NOC अप्लाय करून NOC घेवन आमची घरां बांदपाची। वी हॅव रियली स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन दॅट लँड, ऑल आर हार्ड अर्न मनी, आनी घेवन बी आमकां घरां बांदपाक मेळना। आतां नेवीचे रूल येता एवरीडे लायक 20 रेडियस, फूल 20 किलोमिटर्स म्हणल्यार फूल वास्को मारगांव, इवन फोंडा पासून NOC दिवपा ना ते। आमगे रिक्वेस्ट आहा टू द MLA, टू द पंचायत मेंबर, टू द ग्राम सभा मेंबर टू गेट अस वन प्लेस, आमी अप्लाय करून आमगे NOC आमकां मेळून आमची घरां बांदपाक मेळपाक।